आजची जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला ती आम्ही डबल ट्रॅकिंग ओपोज करपा खातीर घेतला आणि आमी लोकांक सांगूंक सोदता की हेतूर गव्हर्मेंटाचो हिडन एजंडा कितें आसा तो 2010 सालान मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन जेन्ना हो प्रोजेक्ट अप्रूव केल्लो 352 किलोमिटर्साचो हो प्रोजेक्ट आसा आणि हो 2010 सेंट्रल गव्हर्मेंटान अप्रूव केलो पूण 2013 तेन्नाचो जो मुखेलमंत्री आसलो लेट मनोहर पर्रीकर हेनी हो प्रोजेक्ट अपोज केल्लो आणि तेणी सांगलें की आमकां असल्या प्रोजेक्टाची गरजूच ना कित्याक गोंयांतसून चड पॅसेंजर ट्रेन्स वचनात आणि जो कार्गो फ्रेट आसा इट वील बी 12 आमी चड कार्गो आणि पॅसेंजर ट्रेन्स अलाव करपाचे ना पूण एज ही इज व्हेरी वेल नोन फॉर हीज यू टर्न्स तेणी 2017 परतो यू टर्न घेतला आणि हो जो प्रोजेक्ट तेणी जो स्क्रॅप केल्लो तो प्रोजेक्ट तेणी परतून स्टार्ट करपा खातीर रेल्वे मिनिस्ट्रीक सांगला की आपली काय हें ना म्हणून ऑब्जेक्शन ना म्हणून सो हेजो मेन इंटेंशन कितें आसलो 2013 पयलीं अदानीचो टर्मिनल नासलो आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की बीजेपीचे आनी अदानीचे कितें रिलेशन आसा ते सो ओन्ली बिकॉज टू सपोर्ट अदानी आणि जो नॉर्थ कर्नाटकान जो कोलाचो जो इम्पोर्ट डिमांड आसा ओन्ली गोवा एज अ कोल हब म्हणून तेंच्यांनी आपलो अप्रुवल दिल्लो की हांगासर डबल ट्रॅकिंग करपाची म्हणून तेच्या बरोबर जो एनवायरमेंट सेस बिफोर 2014 आसलो तो 2% आसलो जेन्ना फक्त जिंदाल ऑपरेशन आसलें तेन्ना तो 2% आसलो आफ्टर अदानी कमिंग इन टू ऑपरेशन इट इज रिड्यूस टू 0.5%. हेजो वयल्यान कळटा की गव्हर्मेंट हांगा लोकांचे कांयच भलायकी चिंतिना फक्त जितलो बेनिफीट आहा तो हे कोल माफियांक आनी कोल कंपनींक दिवपाचो 2019 तुमकां खबर आसतलें की आमचो मुख्यमंत्री विथ पियुष गोयल रशियाक गेल्लो द हिडन एजंडा ऑफ रशिया वॉज व्हेरी सिंपल जो युरोपान जो कोल बँड आसा वेर युरोपियन कंट्रीज कॅनॉट कोल यूज करूं शकनात तो कोल इंडियान हाडपाचो आणि गोंया थ्रू इंडियान हाडून जे अदानी आणि जिंदाल जे बीजेपीक फंडिंग करतात हे लोकांक तो हांगासून ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर व्हरपा जाय ताचो क्लियर एग्जाम्पल म्हणटा तातूंत 4 मुख्यमंत्री आसले एक यूपी गुजरात हरियाणा आणि गोंयाचो मुख्यमंत्री हेतूर तिनूय मुख्यमंत्रीन कोणीच कसलेच मिनरल इम्पोर्ट करपाचें उलोवंक ना फक्त प्रमोद सावंतान म्हटलेलें की आमी मिनरल्स इम्पोर्ट करतले मिनरल्स इम्पोर्ट जर करपाक जाय जाल्यार यू शूड हॅव टेकन युअर मायन्स मिनिस्टर अलॉंग विथ यू शूड हॅव टेकन युअर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पूण हो आपल्या यूडी मिनिस्टराक थिंगा घेवन कित्याक गेला आयज यूडी मिनिस्टराचो स्टँड सबंद मुरगांव लोकांक खबर आहा की द मिनिस्टर इज व्हेरी मच इंटरेस्टेड इन द कोल ऑपरेशन्स. काँग्रेसाचो गव्हर्मेंट आसलो आनी इन द स्टेट गोंयांतूय काँग्रेसाचो गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना हो प्रपोजल पास जाल्लो आनी त्या टायमा इन 2010 लेट सर मतानी सल्दाना हाणें डबल ट्रॅकिंग ओपोज केल्लें ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ओपोज इट खंयचे काँग्रेसाचो एमएलए खंयचो काँग्रेसाचो मंत्री तो प्रोजेक्ट तेणें ओपोज करूं ना इट वॉज सर मतानी सल्दाना हू ओपोज्ड इट एंड इन 2013 पारेकरान मतानीक लागून पारेकरान स्टँड घेतलेलो की डबल ट्रॅकिंग जावपा न्हू म्हणून गोवा पूण आयज डबल ट्रॅकिंग जावपा वयता आनी कोणूय जे रुलींग आहा एक्सेप्शन ऑफ आलिना सल्दाना कोणूय हांगा ओपोज कोनाय सगळे म्हणटा आमकां जाय म्हण इवन काँग्रेसाचो एक्स सीएम फ्रॉम नॉर्थ इवन तेणें म्हणून आमकां डबल ट्रॅकिंग जाय म्हण इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट नाव माय क्वेश्चन इज जोरी तर हें डबल ट्रॅकिंग जालें जाल्यार 400 ते 500 ओल्ड 400 ते 500 वर्सां ओल्ड जी हेरिटेज घरां आहाय देवळां आहाय चर्च प्रॉपर्टीज आहाय लोकांची घरां आहाय ही सगळीं मोडपा वयतलीं स्पेशली द ट्रेडिशनल हावजीस. सेकंडली ऑक्युपेशन जावन आसा एक आमगेलो मेन ऑक्युपेशन म्हणल्यार फार्मिंग आनी लोकांनी शेतां कितले लोकांगेली शेतां हिंगा आहाय ती सगळीं शेतां पुरोवपा वयतलीं and most of the people who are holding these fields are either from the ST community or other backward class communities. So the बारीक लोकां हो माल जातलो आनी आमकां हो डबल ट्रॅकिंग एट एनी कॉस्ट जालोलो नाका आनी आमी फूल जितली आमकडे स्ट्रेंथ आहा फूल स्ट्रेंथ एंड वी आर ओपोजिंग दिस डबल ट्रॅकिंग इन गोवा. धान म्हणटा तो सो 2010 चीफ मिनिस्टर कोण आशिल्लो काँग्रेसीचो दिगंबर कामत सो ताजे वेळार डबल ट्रॅकिंगाचे प्रपोजल जाले आनी कोळसो गोंया पयलीं येनाशिल्लो पूण सगळ्यान पयलो कोळसो हाडलो जेन्ना लुईजीन फालेरो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो सो काँग्रेस सरकार आशिल्लो काँग्रेस सरकारान कोळसो गोंया हाडलो सगळे मोस्ट पोल्युटींग
आनी डबल ट्रॅकिंगाचे प्रपोजलूय काँग्रेस सरकारान केले. सो आमी आम आदमी पार्टी सदांच म्हणटा काँग्रेस बीजेपी भाई भाई, आनी हें खरें. पळय आमी हें एग्जाम्पलां दिता तुमकां हें कळपाक की काँग्रेसीन आनी बीजेपीन कांय फरक ना. दोगी जाण एक आसा, एकामेकांक मदत करतात, MLA धाडून आनी सरकार वाचयतात, पयशे घेतात, बरोबर सगळें करतात. दुसरें सांगपाक जाय म्हाका, आतां हें कोविड टायम आसा, कोविडाक इतलो डेंजरस आसा, आख्खें जग हालिल्लें आसा. पूण ह्या कोविडान गोंयांत सगळ्यांत चड केसीस मार्मागांव जाल्या. 50% केसीस तुम्ही पळय मार्मागांव आनी सराउंडिंग जाल्या सामक्यो, बायणां वयर मांगूर आनी सगळे हें धरले जाल्यार. सो हें कित्याक जालें? हें जालें कारण हांगा कोळसो 2001तल्यान येत रावला. सो लोकांची जी इम्युनिटी आसा ती कमी जाली, लोकांची पुनमां दुयेंसां वाडली आनी लोक वीक जाले. आनी ह्या विकनेसा खातीर तांकां कोविडाचे व्हायरस रोखडोच लागलो आनी थंय मरणां जालीं. आनी हांव सांगता हें तर कोळसो तर मुखार गेलो जाल्यार हजारांनी लोक मरतले. आनी फाल्यां परां कितें दुयेंस आयलें जाल्यार